बेकायदेशीर घरां रेग्युलरायज करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव खंय पेडामळ केप्याची बेकायदेशीर घरां साल्वार करूंक शकतलो. केपेचो डेप्युटी कलेक्टर पेडामळ केपेची बेकायदेशीर घरां मोडपाक सोदता. ताणें 28 फामिलीक घरां मोडपाच्यो नोटीशी काडल्यात. सुनावणी 20 जूनाक. लोक सरकाराच्या अधिसुचोवणेची वाट पळयतात. झोना भितर तांणी इल्लीगल घर बांदल्यात. दॅट इज द ओनली इश्यू which the deputy collector sitting as a judge, as a court has to decide. तुम्ही रिप्लाय केला? We have not replied. आज आम्ही फक्त appearances today it was for appearance. म्हळ्यार येवन प्रत्येकाक चेक करपाक हू इज कोण आसा जाल्यार कितें. आनी नेक्स्ट डेट दिले कडेन आसा 20 तारखेक फॉर रिप्लाय ऑफ द रिस्पॉन्डंट्स. भारत स्वतंत्र जाल्ल्यार 1947 जालें. गोंय स्वतंत्र जालें 1961. आनी हे मदली काळा भितर आमगे जर वेलफेअर गव्हर्मेंट तर हे गरीब लोकांक तांणी एक फुकट घर सोड पूण एक फुकट प्लॉट बसून दिलो ना गव्हर्मेंटा कडेन. आनी थ्रू गव्हर्मेंट कोमुनदादीची जमीन गव्हर्मेंटा कडेन जवळ जवळ म्हणजे गव्हर्मेंट जाय तशी आपणाक जाय जाल्यार नोटिफिकेशन काडपाक शकता. पूण तांणी गव्हर्मेंटा कडच्यान हें जालें ना. पूण एक आनंद एक बरी खबर म्हणल्यार की गव्हर्मेंट एक नोटिफिकेशन काडपाक सोदता खंय की जी कोणाली इल्लीगल एन्क्रोचमेंट आसा तो रेग्युलरायज करपाचो. फक्त हे आशेचेर हे हाताचेर पोट घेवन जगपी लोक डेली वेजीस मोस्ट ऑफ दॅम आनी कसलेंच हाची साधन ना. खंय तरी एक इल्लेशे खोपटी उबारपाक मेळ्ळें म्हणून तांकां एक मेळ म्हणून तांणी चान्स घेतलो. एकट्यान काडलें म्हणून दुसऱ्यान काडलें. तातूंत हे केसी बरोबर तांचेर कोमुनदाद ऑफ शिरवयनूय केसी घाले कडेन आसा ज्यो एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रायब्युनलां एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुनदाद सावथ मडगांव हांगा चल्ला. म्हणटकीर हाजी सरकारान ह्या दोनी मॅटरांची सिरियसली विचार करपाक जाय. डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा 28 फॅमिलींची वळख करून घेतल्या. तांकां वळखीचे पुरावे हाडूंक लायल्ले. फुडली एक्शन जमनीच्या डॉक्युमेंटा प्रमाण जातली. 27 parties were served in the matter and they appeared before me either personally or through advocate. Most of the matters advocate appeared on both the sides. Advocate for the Komunnadath of Shirvoy also put his appearance in the matter as well as the other parties. They also come with the advocate. Now judicial process is started. Now they will place their cases in the form of reply and inquiry will start and thereafter order will be passed. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक. बायना एमपीटी कडेन कितलीशींच वर्सां जालीं रस्तो काबार जाला. लोक कंप्लेनी करून थकले मात रस्तो जायना. पावसाच्या दिसांनी त्या रस्त्यार उदक भरता. शाळेच्या भुरग्यांक यो वच करप कुस्तार. नगरसेवक म्हणटा रस्त्याच्या कामाची प्रक्रिया जाल्या पावसा उपरांत खंय काम सुरू जातलें. येताना बी खूब अशें उदक आसता आनी गाडी बी अशी येयल्यार उदक बी पडटा आनी ड्रेस बी घाण जाता आनी आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता. स्कुलांच्या भुरग्यांक बी खूब प्रॉब्लेम जाता. तांकां येता वयताना ट्रॅवलिंग बी सगळें प्रॉब्लेम जाता उदका खातीर. या जाता तितके बेगिना हे उदक रस्तो सारको करून आमकां जाय असो मागणी करता. फोंडे म्हणून सगळे आहात ते गाडी बिडी व्हरपाक बी सगळे प्रॉब्लेम जाता. मागीर कोण चलत येता न्हू तांकांय मातशें प्रॉब्लेम जाता. आनी पळय आतां इतली उदक आहा. आतां कोणी सायडीसून वॉकिंग वयता न्हू तेन्ना गाडी बिडी येता ते उदक मारता. तेंचे कपडे बी सगळे जाता. सारकें करपाचें आनी आमकां बरी वाड करून दिवपाची. सदां उठून वर्साचे 12 म्हयने हांगा चिखलूच जाल्लो आसता. जेन्ना पावस आसता पळय प्रत्येक वर्सा हेच चालू आसता. आतां म्हाका दिसता 20-25 वर्सां वयर जाली आसतली हो रस्तो केला. त्याच्या पयलीं काय रस्तो बारीकसो रस्तो आसलो तितलोच. मागीर पयलीं पांय वाट आसली मागीर रस्तो जालो बारीकसो. त्याच्या उपरांत काय करूंक ना हेंचें कोणी. आनी येयले मिनिस्टर करता म्हणटा आश्वासन जाता म्हणटा एमपीटी हाडयता म्हणटा हें करता म्हणटा चल्ला आसा. आनी आतां इस्कॉल जाली. आतां इस्कॉल पुरते पासून इस्कॉल हांगासर आतां इस्कॉल आमची भुरगीं बी हांगा शिकल्या पूण भुरग्यांक कितले त्रास जाता लोळम वयता येताना बी. हो एमपीटी ग्राउंडा सायडीसून जो रस्तो आहा तो मॅक्झिमम लोक यूज करता. पायणाचे अख्ख्या वाठारांतले लोक यूज करता आनी तो रोड सारको बॅड कंडिशनान आहा. जेन्ना हांव इलेक्शनाक बसलो म्हाज्या वळान पडटा तो इलेक्शनाक बसलो म्हाज्या मॅनिफेस्टोन फर्स्ट प्रिफरन्स हांवें ताका सांगलेलें की तो रोड घेतलो म्हणून. आनी तो रोड घेवपाक लागून हांवें पूर्ण प्रयत्न केलेलो आसा. एमपीटीचो चेअरमॅन जेन्ना आमचो बीजेपी सरकार सेंट्रलाक येयलो तेन्ना न्यू एमपीटीचो चेअरमॅन येयलो आनी आमचे मनोहर भाई जाता आयज जो रक्षा मंत्री आहा तेणी त्या एमपीटीच्या चेअरमॅनाक सांगून आमी एक एनओसी घेतलेली हांगा. कित्याक हेच्या पयलींचो चेअरमॅन आहा तो आमकां एनओसी दिनासलो. ही एनओसी आमी घेतल्या आनी ऑलमोस्ट घेवन तो रोड आतां फायनलायजेशन आहा अंडर PWD डिपार्टमेंटान आमी फॉलोअप करीत आसा.
कितें टॅक्निकल सँक्शनाक लागून उरलेलो आसा तो नाल्यार आनी म्हाका दिसता भायर पावस जावन हांगा रोड जातलो जातलो. म्हणजे लोकांक अंदूच्याय पावसांत वाली ना. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. घेऊया एक विराम.